काल आमकां एक इन्फॉर्मेशन आयलें की एक बायल मनीस PHC खांडोला बेतकी खांडोला थंय ब्रॉड डेड म्हणून. तेन्ना आमी ते पोस्टमॉर्टमाक रिफर केला. तेन्ना पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयलो की ताजो गुदमरून आनी गळो दाबून आनी ताका आपटून ताका हें आयलां, मरण आयलां म्हणून ते बायलेक. त्या आदाराचेर आमी जेन्ना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की ताजो एक घोव आसा बायलेचो, तो गवंडी काम करता आनी ती दोगांय पितालीं आनी आदले दिसा रातची झगडटालीं रुमा भायर. आनी मागीर ताणें शक्यता आहा की ताणें त्या झगड्यांक भितर ताका गळो दाबून खून केलो आसतलो आनी ताणें तिगे डेड बॉडी काडली आनी भायर दवरली आपल्या वरांड्याचेर. आनी मागीर तो सोदपा भोंवतालो डेथ सर्टिफिकेट ताका मेळून आसून ताणें मागीर ते कोणे तरी शेजाऱ्यांनी मागीर ती 108 हाडलें आनी लागींच्या हेल्थ सेंटराक रिफर केलें. तेन्ना ब्रॉड डेड म्हणून डिक्लेअर केलें ताका. अशे तरेन ताका आमी हाडलो आनी ताजेर अगेन्स्ट आमी मर्डर केस रजिस्टर केल्या आनी ताका काल राती ताका अरेस्ट केला. आनी आमी पंचनामा सगळो केल्लो आसा थंय आनी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. नेटिव्ह खंयचे हे झारखंडाचे दोगांय. म्हणल्यार खूब कितले वर्सां जाली गोंयांत आसतले काय? ती वायट 5-10 वर्सां तरी आसतली. ओके. म्हणल्यार आतां ताका गोवाकूच अरेस्ट केला? गोवाकूच अरेस्ट केला की ती दोगांच आसतालीं, तांची भुरग्यां थंय गांवांत आसा. ओके, थँक्यू.